जीवन जाला आणि केरीच मोरा सोना हालेलुया हालेलुया ख्रिस्त मरणांतलो जीवन जाला आणि केरीच मोरा सोना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू थंय म्हज्या भोवमुखाच्या भावन आनी भयणीनो पयल्यान पयलें तुमकां सुमेस्तांक बागी पास्का परबेचे उल्हास पाठयता. ह्या वर्सा आमच्या पास्काचें फेस्त तितल्या गद्दळेन जावंक ना पूण आमचो भावार्थ केदाळे शेळना. जेजूक आमी केदाळे सोदयेत तो आमच्या काळजान आमकां मेळटा. देवाचो राज तुमच्या मदेगात आसा तुमच्या भितर आसा म्हणून सोम्यान सांगलां. ताका सदांच सोदून वचूं जिवन जेजू थंय आमचो भावार्थ चड आनी चड करूंक आनी ह्या जिवनपणाच्या भरवशान जिवंक तसो जेजू आमकां सुमेस्तां कुमोग करून दी म्हणून आमी मागया. देव आमचो कुरीस हाडून वरिना बदलाक तो व्हांवून ताच्या फाटल्यान येवंक आमकां तो सदांच आधार बळ भलायकी दिता. तर आमच्या जिणेचो कुरीस कुशे मनान घेवन सोम्याच्या फाटल्यान वचूंक तो आमकां आधार दिवन दी म्हणून आयच्या मिसाळार आमी मागया. कोरोना व्हायरसा दरम्यान जायतो लोक कश्टून आसा ह्या पिडेक वळख जावन मरून आसा. जायत्या जाणांनी आपणाचें काम होगडायलां जायत्या जाणांक त्रासांत घाला. ह्या सर्व लोकांक सोम्याक समर्पण दिवन तांच्या पासत मागून हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सर्व आमचीं पातकां उगडासा काडून सोम्याचें बोगसणें मागून नितळ काळजान नितळ मनान हें पवित्र मिसाचें बलिदान आतां आमी सर्वेस्परा बापाक भेटोवया. सर्व आमच्या पातकांचें बोगसणें मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्व देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत देवचां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगत आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची सर पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या सुखाक वन पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर ख्रिस्ता काकुळट कर ख्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाक उंचरगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवसता तुज्या तोरवैभव पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकुळट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका पवित्र स्नान वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती कुटुंब तूं वाडत आसाय आनी पास्क परबेच्या संभ्रमांत आमा सुमेस्तांक तुज्या नव्या जिवान अदीक भरताय. असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान साकोंक दिताय.
ह्या वर्तप्रमाणे सदांच चलो आनी तुजें दैवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक तूं आमकां फोव कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगा तो उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशानो, म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलोलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मरिफात तुमचे मुखार केल्लीं ती अचर्यां, विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमचे अधीन केल्ल्या वेळार तुमी ताका अनभवर्त्या कारणाक खुरसायलो आनी जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मोर्न ताका आपले मुठी भितर दन दवरूंक शकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा, सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पसोत म्हजें काळीज संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान घायता आनी म्हजी कुडी भरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांडचो नाय आनी तुज्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतसान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो, आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मोर्न पावलो आनी ताका निके पिलो. ताचो फोंडू आजून आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनात बसतलो म्हणून देवान आपणाक परमाणार केल्ली बसावणी तो जाणा आसलो. आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना. पूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवनपणा विशयांतलें सत ताणें पयलेंच परगट केलें. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सुमेस्त त्या सताच्यो साक्ष्यो. अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस बासायल्लो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो. हेंच तें तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचें उतर हें देवाचें वडुकार. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटां, तूंच म्हजो धनी, म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणयेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतां. रातीचे पर्यान म्हजें अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो धादोसकायेन उमाळटा. म्हजी कूड लेगून सवस्कायेन जियेता. कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. दिसो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी पावया. Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सोवे आसो मागीर मातेवो प्रमाणे जेजू क्रिस्तची सुवार्ता महिमा तुकाय सोम्या त्यावेळी सोम्याच्या दुतान सांगलें आयकोन त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्द्या संतोसान म्हणले बरी समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक धांवाधांवीन गेल्यो तेदो एकाच सणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून ताणें ताका नमस्कार केलो तवळ जेजून तांकां सांगलें भियेनाकात वचा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचोंक सांगा थंय ते म्हाका देखतले स्त्रियो गेल्ल्योच पाऱ्याघरा मदले थोडे शहराक गेले आनी गळिल्ल्यो चड संगती प्रधान याजकांक तांणी कळयल्यो तवळ प्रधान याजक वचून मतबाऱ्यांक मेळ्ळे आनी दोनूय पंगडांनी सांगाता मेळोवन एक मतलाप केलो शिपायांक तांणी बरो दुडू खावयलो आनी तांचे करना हे परी सांगयलें राती आमी न्हिदोन आसल्या वेळार ताचे शीस आयले आनी ताची कूड चोरयान चोरून व्हरून गेले आनी तांकां धैर्य दिवन ते म्हणाले आनी ही खबर अधिपतीच्या कानांत पडत जाल्यार ताका आमी समजयता आनी तुमची भद्रती पळयता शिपायांनी दुडू घेतलो आनी तांकां शिकून दिल्ल्या प्रमाणे केलें अशें ही काणी जुदेव लोकां मदीं विस्तारली आनी आज पर्यंत ती तशीच चालू आसा देवाचे उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता बो मोगाळ भाऊनो आनी भयणीनो भुरग्यांक द्वेश सो कोणूच ना आमी सर भुरग्यांचो कोंडाटो करता सैलाप करता भुरग्यांक हातान घेता पोटलून किस दिता वयर उबारता भुरग्याची आपुरबाय करता कित्या खातीर भुरग्या थंय कपट पडना भुरग्या थंय मतलाबी जिनोस ना भुरगीं मासूम म्हूण आमी म्हणटा तांकां हेरांक बांदावंक कळीत ना तिंके दाडाय सालते स्थितींत जियेतात म्हणून आमी म्हणयत ती फाटल्या जिणेंत जियेनात या मुखल्या जिणेंत जियेनात दे लिव इन द प्रेझेंट तांकां सोडून गेल्ल्या त्या काळचो विशाद ना बेजाराय ना ह्या आनी मुखार येवच्या त्या काळाची भिरांती ना तांकां आसा ह्या काळाचो संतोश असलें मन आमकां केदाळ येता असलें मन आमचें केदाळ जाता त्या वेळार आमी देवाक पळोवंक शकता बाकी ती नितळ मनाची ती देवाक पळोवंक शकतली अशें म्हणून जेजून म्हणलें आसा बाकी ती नितळ मनाची ती देवाक पळयतली असली नितळ मनाची आयच्या सुवार्तेन आमकां पळोवंक मेळटात त्यो जावन आसात त्यो जेजूक सोदून गेल्ल्यो स्त्रियो ताचे थंय कपट पडना जुदेवांचेर जेजूक जीवशी मारलेल्यांचेर राग हगे जिद्द फारीकपण खाण घेवचें तसलें मोन ना या ते आमकां कितें करतले आमकां जीवशी मारतले की जेजूक दिल्ली शिक्षा आमकां दितले की आमी जेजूची पाटलांव दारां देखून ते आमकां जग दितले की अशें म्हणून ती चिंतिनात तांचे थंय आसा बरें मन कितें जावं दी जेजूक आमी सोदून काडटले हांव ताची कूट ते लायतले हांव आनी ताका शांतेंत थंयसर समाधेंत विशय घेवंक आमी आमचे प्रयत्न करतले हांव अशें म्हणल्यार त्या बुरवोशान ती समाधी सरशीन येतात आनी थंयसर तांच्या त्या मुग्धपणाक तांच्या त्या भुरग्यापणाक ह्या भुरग्यांच्या त्या जिनोसाक देव तांकां इनाम दिता प्रतिफळ दिता जेजू तांकां दिश्टीक पडटा आनी त्याच वखदां आमी पळयता आनी एका तराचो लोक थंयसर आसात फारिजेव थंयसर आसा शास्त्री थंयसर आसात जेजूक जीवशी मारले ते मतबारी हे सगळे फितुरी करतात तांचें मन कपाटी
तांकां जेजूचें पडोवन वचूंक ना, बदलाक तांकां पडोवन गेलां तांची बदरती मात्र. आनी त्या देखून ते खाणयो करतात, घडपां करतात आनी घडनांतल्यानच घडलां म्हणून सांगतात, सत आसले असत करतात. पूण भोवन रुबिडीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा तांचे थंय संतोश ना जालो, पूण संतोशान गेली कोण? त्यो जावन आसा स्त्रियो. तांकां तो संतोश मेळ्ळो, तांकां त्या जिवंतपणाचो भरवसो मेळ्ळो. एका तळ्यांत आमी तीर्ण पळयल्यार आमकां थंयसर आमचें तोंड पळोवंक मेळटा. कित्याक थंयसर तें नितळ तळें, प्रशांत तळें आनी त्या तळ्यांत आमचें तोंड आमी पळोवं येता. पूण केदाळ तें तळें खडवळटा, या थंयसर एक फातर उडयल्या थंयसर जायतीं ल्हारां थंयसर उपजतात आनी आमचें तोंड आमकां पळोवंक मेळना. तशेंच आमचें मन, केदाळ आमचें मन बरें आसा त्या वेळार आमी देवाक पळोवंक शकता. देवाचें हजारपण आमच्या जिणेंत आमी भोगूंक पावता आनी तेंच हजारपण हेरांच्या जिणेंत, पेल्याच्या जिणेंत आमी पळोवंक शकता आनी पेल्याक आमी आदार दिवंक, सहकार दिवंक, तांच्या जिवितांत संतोश हाडूंक शकता. तसलें बरें मन तसो जेजू आमकां हे युकारिस्ता द्वारे फोव करूं दी म्हणून आयच्या मिसळून प्रत्येक जाण मागया. आमेन. सोरो देणी तुझ्या मोगाची, मुझे हे जीवन केलाय ते पावन, पवित्र मरुत्रा तुझ्या. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन, पवित्र मरुत्रा तुझ्या. म्हाका सांबेटो सेवेक सोम्या जावं लागता. भोवन बिडून म्हजें आनी तुमचें हेर बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानवल्लें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कणवळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी विबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूं समकाराक आनी सांबाळ. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनू आसूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आनी सर्वंतय आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत ताणें आमकां जोड दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सगळे धळभार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबलांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा करोच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कस मरण सुसंगेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनू आसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकने बोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वरवतले, हें म्हज्या उडासाक करात. भवटचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सरवणदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिवी दिवचो उडो आनी ही सोडवण दिवची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक, तुजी सेवा करूंक, हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनू वाचता. जेजूची कूड आनी रगत ह्या मेजा वयली सेवतेल्या आमी सुमेस्तांक ताच्याच पवित्र आत्म्या वरवीं एका मनाचें एका काळजाचें कनेक्टाय म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य तुमचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बुरवोस धरून आमच्या आदी सरून गेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणींची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन सरल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवचें भाग फोव कर. आमी सुमेस्तांची हांगा हजर आसल्या तुज्या मुखार भुरग्यांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमुरी जेजूचे माये सांगाती, भगिवन जुजेचो सपती, भगिवन धर्मदूत आनी सर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्त तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. भुरग्या सारख्या मनोभावान जिवन हेरांचें बरेंपण सोदूंक तो तुमी आमकां आदार दिवनी म्हणून जेजून शिकयल्ल्या त्या पुरबायेच्या मागण्याद्वारे बापा लागीं आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, पिडेशिडेंतली, कधी दुखींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संतोष, समाधान, सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सुरवण जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशान उतरेकतल्यांक आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकंदांतली वाटाय. की पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांनी सुमी आपुणच्या पवित्र सभेंत चोवय दवरल्या खंड बवड तुजेर बरोवशेर मोगाचे दयाळ दीस घाल. तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, सदांच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमच्या माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोवया. देवाचे शिरी सुसरचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिरी सुसरचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिरी सुसरचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशी प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या साकरान तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुजी सुरशिली वेगळी सरूंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका. पळया भोव भयणो, हो जावन आसा जीवन जेजू नितळ मनाच्या सदांच पळोवंक मेळचो. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिडीच्या जिवणाक आपयल्ली आमी सोमेस्तां सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका फावना
म्हज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं. अत्मी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मेलेल्यांतलो जिवन जाल्लो क्रिस्तानीक मरना, मरणाक ह्या मुखार ताचेर पदवी ना. सर्वेस्पराक जय. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्याय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचो आनी जेजू बराबर सासणाच्या सासणाक उतरावरत्या संतोशाक आमी वचून पावो. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुमी तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे वडुका. हालेलुया, हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. हालेलुया, हालेलुया. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. हालेलुया. कित्याक जाका तूं बाबूंक Sali, Alleluia. Kitiak zakatu wawong favosali, Alleluia. Sargache ranye bullas pa, Alleluia. Sargache ranye bullas pa. Alleluia. Mogal putra sove, aukar mori, आशीर्वाद दिवा आमकां. सगळ्यांक आमच्या आमच्या दुस्मनांतले बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.